नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मिराबाग वाठारांत जावचो ना बंधारा प्रकल्प, मुख्यमंत्र्यान दिलें आश्वासन। थळाव्यांनी 49 दिसां उपरांत आंदोलन घेतले फाटी, प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान दिलां आश्वासन। ती कार आणि 2 स्कूटरीमध्ये जालो भिरांकूळ अपघात। कारीन दोनूय दुचाकींक नेटाचो धपको दिल्यान एका दुचाकी चालकाक आयले मरण, जाल्यार दुसरो चालक आसा गंभीर जखमी। हळदणवाडी मया फाटल्या दुस्मानकायेंतल्यान व्हडल्या भावान धाकट्या भावाचेर केलो सुरयेन जीव घेणो हल्लो। धाकटो भाव गंभीर जखमी, उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल। बागादर येदेगीर पॅरासिलिंग करताना तुटली दोरी, सुदैवान टळी व्हड दुर्घटना। घडणुकेविशीं पर्यटन खात्यान मागला अहवाल, ना जाल्यार जातली दोनयाचेर खर कारवाय। सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत धक्को दिवपी गजाल आयल्या उक्तडार। अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारांत आशिल्ले बांयत सांपडले डिझल। घडणुकेक लागून थळाव्या लोकांक मदीं भयाचें वातावरण, बेगोबेग कारवाय करपाची थळाव्यांची मागणी। आणि पणजे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची रोहित मोन्सेरात आणि उपमहापौर पदार वसंत अक्षीकरांची बिनविरोध निवड। नव्यान नेमिल्ल्या नगरसेवकांनी घेतलो सोपूत। आता खबरो विस्तारान। मिराबाग वाठारांत बंधारा प्रकल्प जावचो ना, थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास दवरचो। थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मिराबागच्या थळाव्यांक सांगलें। थळाव्यांनी मडगांवां मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केले उपरांत निमणे 49 दिसां उपरांत आंदोलन फाटी घेतले। प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें। पळयात। मिराबाग बंधारा प्रकल्पाआड फाटले कितलेशेच दीस जाले थळाव्यांचे आंदोलन सुरू आशिल्ले। थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निशेध करपाची शिटकावणी दिल्ली। या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसरच्या वाठारांत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 खाला कडक जमाव बंदीचो आदेश लागू केल्लो। देखून मिराबाग बंधारा प्रकल्पाआड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। मजगतीं मुख्यमंत्री सावंतान सांग्यार जाल्ल्या कार्यक्रमा वेळार बंधारा प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन दिलें। ताचे उपरांत मिराबागच्या थळाव्यांनी मडगांव मोती डोंगर वाठारांत मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। मुख्यमंत्री सावंतान तांकां चर्चे खातीर आपयल्ले खंय। देखून पुराय प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्यान निमणे 49 दिसां उपरांत थळाव्यांनी आंदोलन फाटी घेतले। आता आम्ही ताका तेच सांगला, आमची जी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आम्ही थंयचो बंधारा बांदिना हे आमी तांकां पयले मिटींगेन सांगिल्लें। आता ताका फक्त सांगला हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता। आणि आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगले की जी बंधाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून, आणि ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें। जेन्ना आमी आयटीआय घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें। हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जे आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो। दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डीचे WIDन इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा ते दोन्ही पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला। तिसरो जे WIDन जी अंदाधून ती रस्त्यार केल्ली जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगे प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो ऑटोमिक्स जावपाचो। सो तोय तो ऑटोमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा। आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा। सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा। फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता। हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। तुमी अशेंच हे गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आणि अशीच तुमची जी ही जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात। आणि आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो जे गोंयभरचे जे लोक
ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिविस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे सगळे जे लोक आमी कोणाचे हे घेयना, पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला. त्यांचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा. 49 दीस आज कंप्लीट जाता आणि मुख्यमंत्र्यान जे काल म्हाका उतर दिलें तें आयज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलेलो आसा आणि खरेंच बरें दिसता. हांव थँक्स म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे. त्याच बरोबर मिराबाग गांवच्या खास करून महिला वर्ग जो संघर्ष आणि जी तळमळ ती पळोवंक मेळ्ळी. खरेंच सगळ्या महिलांक हांव सॅल्यूट करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ती एक कार आणि 2 स्कूटरीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हॅरियर कारीन दोनूय दुचाकींक नेटाचो धपको दिल्ल्यान दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाले. हातूंतले एकल्याक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयले. कार चालक सोऱ्याच्या गुहेत आशिल्ल्याचे घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी सांगिल्ल्याचे कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. हांव म्हापशांतलो, म्हाका दुयेरान सोड म्हणून सांगलो. तो तेवटेन घेवन गेलो, खंय येलो तो बाळा राव. थंयसून घेवन येयलो पळय, कांयच खबर ना. ताका हांगा गाडी नाचोवं नाका, तेवटेन तायट आसलो तो. मारलो पळय तो एकटो एक्सपायर जालो. फूल डेड आसलो, तोंडानसून रागात बी येयल्लें. अंडरवेरीन आसलो, फूल पॅन्ट बी पिजलली तेची. आणि एक दुसरी गाडी. तुम्ही खंयच्या गाडयेन आसले? आमी 4 व्हिलर. 2 4 व्हिलर इन्वॉल्व आसा तर. तू खंयच्या आसलो? ब्लॅक कलर. हॅरियरान. हय, ब्लॅक कलर. अरे तेणी म्हाका दुयेरान सोडटा म्हटलो आनी खंय घेवन गेलो कळ्ळें. आनी ताका सांगता गाडी नाचोवं नाका, पावर स्टेरिंग न्हू, ह्या वदान त्या वदान घेतली. केन्ना तो आबूज जालो. तो 2 व्हिलर आलो, आंगार वयता म्हणून न्हू आबूज जालो. घाम करून मारली तो सायडीक, तेच्या फुडें आनी एक गाडयेक मारली. दोग जाण 2 व्हिलर आसले, दोगांचेरूय मारले. हय, एकटो डेड. 2 व्हिलर आसलो ते. हय, डेड. आणि बाकीच्यांक कितें जाला? एकटो डॅमेज आहा खंय, एकटो डेड जालो. थंयसले लोकल्स म्हणटा ड्रायव्हर ड्रंक आशिल्लो. हय, ड्रायव्हर ड्रंक. पियल्लो तो. हय, पिवन गाडी मारली. हय, मेडिकलाक व्हेला ताका. हळडणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्याक काळीमफ आसपी एक घडणूक आयतारा राती उक्ताडार आयल्या. किरकोळ वादाचें रुपांतर झगडेंत जावन एका भावान दुसऱ्या भावाचेर सुरयेन वार केलो. हे जीवघेण्या हल्ल्यात सागर गुरुदास मायणकर गंभीर जखमी जावन ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन कारवाय करीत दुबावीत संजय गुरुदास मायणकराक अटक केल्या. हळदणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्याक काळीमफ आसपी एक घडणूक आयतारा घडली. व्हडल्या भावान रागाच्या भरात आपल्या धाकट्या भावाचेर सुरयेन हल्लो केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत संजय आनी ताचो धाकटो भाव सागर हांचे मदीं फाटले कांय वर्सां सावन कुटुंबीक वाद सुरू आशिल्ले. आयतारा राती 9:30 ते 11 वरां मजगती संजय आपल्या पयलींच्या घरा आयिल्लो. ह्या वेळार सागरान घराचें दार उगडूंक न्हयकार दिल्ल्यान दोगांय मदीं शाब्दीक वादावादी जाल्यो. वादाचे रुपांतर झगडेत जावन संजयान रागाच्या भरात घरांतल्यान सुरी हाडून सागराचेर जीव घेणो हल्लो केलो. संजयान सागराच्या आंगाचेर तशेंच गळ्याचेर वार केले. रक्तान भिजिल्ल्या सागराचो आवाज आयकून शेजारचे लोक जमले. उपरांत संजयान थंयच्यान पळ काडलो. जखमी सागराची बायल स्वरा सागर मायणकर तिणे हे घडणुके दिवचल पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. उपरांत पुलिशेन सापळो रचून दुबावीत संजय मायणकराक सोमारा सकाळी अटक केली. सागराची बायल स्वरा सध्या आपल्या आवयगेर रावताली. घोवाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून तिका व्हडलो फटको बसला. व्हडल्या भावानूच धाकट्या भावाचेर कुणी हल्लो करपाची धक्कादायक घडणूक मय वाठारात घडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा राती उसरा मयच्या हळडणवाडीचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. पुलिसें कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सागर मायणकर हो जो सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक आसा तो राती हळडणवाडी आशिल्ल्या आपल्या मूळ घरा आयिल्लो. तो घरा येतकीच त्या घरात आशिल्लो ताचो व्हडलो भाव संजय हांचे मदीं झगडी सुरू जाली. झगडी सुरू आसतनाच संजय हाणें सागर हाच्या पोटाचेर आनी मानेचेर तशेंच हाताचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्याचें कळटा. ह्या हल्ल्या उपरांत सागर हो गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटलांतल्यान बेगोबेग उपचारा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हेल्लो आसा आनी थंय ताचेर उपचार सुरू आसात. ही घडणूक घडिल्ली तेन्ना जो हल्लो करपी आसा तो संजय हो सोरो पियेल्ल्याचें कळटा. तातूनच तांणी हो हल्लो केल्ल्याचें कळटा. हो हल्लो नेमको कित्याक जाला तें कळूंक ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोगूय जे भाव आसात, व्हडलो संजय आनी धाकटो सागर, हे दोगूय जाण वेगवेगळ्या सुवातींचेर रावता आनी दोगांयच्यो ज्यो बायलो आसात त्यो तांच्या वांगडा रावनात अशें कळटा. जो हल्लेखोर आसा तो एके दिवचलच्या IDCंतले एके कंपनीत ड्रायव्हर म्हणून कामाक आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिसेन बेगोबेग तपास करून जो दुबावीत आरोपी आसा संजय मायणकर हाका अटक केल्ली आसा आनी हाचो हे एकंदरीत प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV हांच्या आनी PI विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. वागातोर वाठारांत एक हॉटेल मॅनेजरान आपल्या कर्मचाऱ्याचेर सुरयेन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो कर्मचारी जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करताना पॅराशुटाची दोरी तुटली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक 29 मार्चाक घडली. अशा तरेचे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी करताना सुरक्षेविशीं जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे परतून एकदां मुखार आयले. मजगतीं हे घडणुकेविशीं पर्यटन खात्यान अहवाल मागला. गरज पडली जाल्यार संबंदीत दर्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. एकोणतीस मार्चाक बागा दर्यादेगेर एक भयानक घडणूक घडली. दर्यादेग पर्यटक पॅरासेलिंग करतालो तेन्ना अचकीत पॅराशुटाची दोरी तुटली. पर्यटक उदकांत पडलो. उपरांत ताका थंयच्या थळाव्यांनी वाटयलो. हे घडणुकेक लागून दर्यांत वॉटर स्पोर्ट एक्टिव्हिटीज करताना पर्यटकांची सुरक्षा घेता काय ना हो प्रश्न परतून एकदां मुखार आयला. हे असले प्रकार करतना सुरक्षा विशीं कसलीच जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे घडणुकेची दखल पर्यटन खात्यान घेतली. हे घडणुके विशीं सविस्तर अहवाल संबंदीत धनिया कडल्यान मागला. तशेंच गरज पडली जाल्यार संबंदीत धनियाचेर खर कारवाय करून ताचो परवानो रद्द करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जीच्या आवारात आशिल्ली बाय डिझेलाक लागून दूषित जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे घडणुकेक लागून थळाव्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. थळावो आमदार आतोन वाझ आनी पुलीस आनी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या सुवातेर भेट दिवन ताची तपासणी करून दूषिततायेचो अचूक स्रोत सोदून काडपा खातीर सुचोवणी दिल्या. एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या. तातूंत सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत आवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जीच्या लागसर आशिल्ल्या बांयचें उदक डिझेलाक लागून दूषित जाल्या. पॅरीस पाद्री फादर केनेथ टेल्स हाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 15 दिसां सावन ह्या वाठारांतल्यान घाण वास येतालो. निमाणे आयतारा ही गजाल आमदार आंतोन वाझ हाच्या नजरेक हाडली. उपरांत आमदार पुलीस आनी संबंदीत खात्यांनी थळार संयुक्त तपासणी केली. थळाव्या लोकांनी बांयचें उदक काडून कागदाच्या आदारान तपासले तेन्ना त्या उदकाक उजो लागलो. देखून ह्या उदकांत डिझेल आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. आमदार आंतोन वाझ हाणें संबंदीत अधिकाऱ्यांक ह्या प्रदूषणाचो नेमको उगम सोदून काडपाचो निर्देश दिल्यात. हे घडणुकेक लागून पर्यावरण आनी सुरक्षेच्या मळार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात आनी थळाव्या लोकांनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. सांकवाडे शिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेचीतून पयलीं आसतलें चेची सायडीन ही वेल आसा बांय आसा आनी हांचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. जे कमिटीन आमकां इगर्जेचे जे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें तिका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हे आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना. पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझेलाचो असो वास येता. जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ
तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें जालां काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा तांकां आपयता म्हणून सांगलां आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं ती पोंड आसा तेंगे वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा हांगासर सायडीनूय बी मेळपाक शकता ताका लागून हांव ते आतां ऑलरेडी WRT इन्स्पेक्शन करता सायडीन चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा मार जाली आमकां वास येतालो पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ ताका 4 वर्सां जालीं एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा खावपाक एकदम बरें अंदूच्या वर्साक तें जून जावचे आदींच पडोंक लागलें केन्ना ताजीं फळां पडनासलीं हे उदकान शिंपल्या उपरांत तें पडोंक लागलें आनी पिको नासतना बेश्टोच कालर येता खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना सारकें वॉटरी जाला मागीर हो डिजास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा उदकाकूच उजो पेट्टा म्हणजे तातूंत डिझल आसा देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच सरकारान फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची हुंयतान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले मोर देन 3 मंथ जाले की आमच्या बांयक प्रॉब्लम जाता कितें प्रॉब्लम जाता डिझल मेळटा सद्याक आमकां कळोन येता की वराचे लागून डिझल वाडपा आहा म्हणून पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां ताका लागून ती हिंगसून सोडला आसतले कळ्ळो काय न्हू सो बट दीस इज अ सिरियस इशू कमिंग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट बट दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इशू हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां कंपन्सेशन दिवचें इगर्जेकूय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बांय आसा स्प्रिंग्स आसा तेजेर नजर दवरून आनी तेजें उदक टेस्ट करून ह्या प्रोग्रामांतल्यान सुटावो करचो सायडीक घरां आसा तेंच्योय बांय आसा आनी नाल्ला आसा शेतां आसा सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार. पणजी महापौर पदार रोहित मानसेरात आणि उपमहापौर पदार वसंत आक्षीकारांची विरोधाविणे निवड झाली. नवे नगरसेवकांनी पदाचो सोपूत घेतलो. पळयात पुराय बातमी. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार 13 मार्चाक मतमेजणी जाल्ली. 27 मार्चाक महापौर पदा खातीर रोहित मानसेरात आनी उपमहापौर पदा खातीर वसंत आक्षीकारान अर्ज केल्ले. ते प्रमाण सोमारा नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी पदाचो सोपूत घेतलो. तशेंच महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर कोणे अर्ज करूंक नाशिल्ल्यान रोहित मानसेराताची महापौर पदाचेर आनी उपमहापौर पदाचेर वसंत आक्षीकाराची विरोधाविणे निवड जाली. thank the people of Bachelor. First and foremost, none of this would have been possible without the support that the people of Jim have shown us. So it's a record that we've done really in service of people. It's a lot of work that's yet to be done. And this is such a Say Punjin issues are parking issues yeah, so at least we've already met with concerned officials. We've met the traffic device now at least also the next 6 months going to be streamlining the whole process of there are a lot of first we want to start with the areas around the casinos. We've already gone out in the night. We've asked the police to basically give us recommendations on what can be done. There's a lot of work that is from the population side that needs to be done also. Pay parking boards and bollards and we will basically take it once a while and we will take it on a step by step. opportunity deputy mayor जावपाचो 5 वर्सां जाली आतां 6वें वर्स आमी सगळे आमची टीम आसा जी एक्सपिरियन्स आसा आनी नवे आसा सगळे जाण मेळून पणजे खातीर लोकांनी भरपूर मेजॉरिटी दिल्या सो आमी आमचे एक्सपेक्टेशन जे कितें आसा ते आमी फुलफील करपाक टीम मागच्या वेळी तो लेबरचा विषय झाला नंतर परत त्याच्याकडे परत दिले परत उद्यापासून काम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या पोटवेंचणुकेविशीं उच्च न्यायालयात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. दोनूय वटेंचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत न्यायालयान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली. ही सुनावणी आतां 1 एप्रिलाक जातली. ह्या प्रकरणा कडेन आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. तशेंच फुडले सुनावणे खातीर लेगीत म्हत्वाच्यो घडामोडी घडपाच्यो आसात.
सांकवाळे सरपंच अनुषा लमाणी आणि उपसरपंच डेरिक वेलेस हांच्या आड 11 पैकी 6 पंचांनी अविश्वास थाराव मांडला. सरपंच आणि उपसरपंच हेर पंच वांगड्यांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात. तशेंच नव्या पंचायत इमारतीच्या ड्रीम प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ जावन लेगीत काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान तिडक उक्तायली. सांगूंक सोदता की आमचे पंचायत घर आसा पळय, पंचायत घर आमचे 6 वर्सां जाली हँडओवर केला पंचायतीक जागो गेला. तर आतां 6 वर्सां जाली तरी पूण हांगा पंचायत घर नवें जायना. आमचे जागो आसा, पयशे आसा, पूण आमचे पंचायत घर कित्याक जायना? पंचायत घर जावंक जाय न्हू बेगीन, तेका लागून एक. आनी आमचे मिटिंगूय जायना. मिटींग आतां पळय आतांचेच सांगताले म्हणल्यार सप्टेंबर टू आतां मार्च कितले जावपाचे आसले मिटींग आमकां? म्हणल्यार 14 जावंक जाल्ली न्हू. 14ची 4च मिटिंगे जाल्या. मागीर आमच्या लोकांचे इश्यू आसता, प्रॉब्लेम आसता, ते तेंचे जावंक जाय. आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू, पूण ते जायना, मिटींग जायना म्हणून. आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान वता परत आपूण. आमचे गांवची कामां आसता ती हाडून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत. थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय ते ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, पण आमकां रेजोल्युशन घेतला ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा, थंयसर बसचें पडटा. We have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Panch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat. We are not aware what is happening in the meeting itself because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance and I am not aware at all. As being a Panch member, I am not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I am coming to know that they have taken some resolution also. So I want to tell that we, the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means we being the Panch member, we should know, we have the right. 3-4 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता ते म्हाका कांयच खबर ना, पूण विजिलन्सान वचोन आन्सर करपाक म्हाका आसना, कित्याक म्हाका कांय खबर आसना. ही पंचायत एक्चुअली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टिंग सरपंच जावन. आता सध्या आसा तो डेरिक वालीस. आनीक जशें तेणी सांगलां सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डेरिक वालिसाक तेंचे कडेन तेंची जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले. आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो 14 म्हयने कितें उरला ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय? 2. पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आतां 28य ना, 14य ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. तेन्ना विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर जाली की म्हाज्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें. आनी काम धंदे सोडून वॉर्डाचें कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले. तेका लागून हांव डिसिजन घेतलें. जालें कितें, नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी पास केलां. कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें, आमकां 2 फावटी 3 फावटी जाल्यार आतां विजिलन्सान वचोंक पडलां घरचे भायर, म्हणजे विदावट अ नॉलेज, कांयच खबर नासतना. तें सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां आहा तोय ग्रामसेवकूच. सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी तेका लागून हांव विजिलन्सान वचों पडलां. पत्ते हांव विजिलन्सान वचों पडटा.
मडगावातला एसजीपीडीए मार्केटाचो प्रकल्प पुराय जावन 1 म्हयनो जालो, मात अजूनही या प्रकल्पाचे उक्तावण जावंक ना. ह्या काळावा फाटल्यान आर्थीक वेव्हाराचो दुबाव उक्तायत एसजीपीडीएच्या शासनाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. कांय दीस फाटीं फातोड्या मतदारसंघातल्या आमदारान ह्या प्रकल्पात जाल्ल्या आर्थीक घोटाळो उक्ताडार हाडटले अशी शिटकावणी दिल्ली, पूण अजून कसलीच ठोस म्हायती उजवाडाक आयिल्ली ना. देखून संबंदीत पक्षान घोटाळ्याक जापसालदार आशिल्ल्यांची नांवां जाहीर करची अशी मागणी समाज वावुरपी मिलाग्रेस फर्नांडिसान केल्या. हो आमगेलो फातोड्याचो होलसेल फिश मार्केट एसपीडीचो मेन बाजार हो आमगे गोंयांत. हो आतां बांदून एसो दवरला. कित्याक दवरला म्हाका खबर ना. हायकोर्टा डिसिजन आहा जाता तूं बेगीन टेंडर घालाय म्हूण, बट हेज टेंडरूच जायना. हायकोर्टानूय बीन मातशें चोवपाचो आनी हेजेर एक्शन घेवपाचें. हे आयज पासून एक टेंडर कोणाय हेच तेचो घाण आनी कितें. आयज आमगेलो फातोड्याचो पॉलिटिशियन म्हणटालो हे जाग्यार रावन सगळ्यांक कोण कोणाक पयशे आपटे पावताय ते आपूण सांगतो म्हूण, जाल्यार तेणें मातशें बेगीन सांगोचें. हे होलसेलाचे कोणाक करप्शनाक पयशे वयताय त्या विटामिनेन, आनी हे जाता जाल्यार बेगीन. म्हाका स्वता हेजान टेंडर जावपाना आनी एक वर्सान परतून आनी कोण येतलो तोय सेम हिस्टरी करतलो. कित्याक हिंगा सगळें चोरू मेळटा. हो बाजार हो पड होलसेल आतां न्यू बांदिला न्हू, हो आतां न्यू ना, हो स्क्रॅप जाला भितर. हिंकू सगळे आगोन बिगोन हिंगा सगळे घट्टी मुद्दा बाजारा भितर जालो. ते एसपीडे पयशे कलेक्शन करता तेणेन चोवपा जाय. हो बाजार न्यू आहा हो पोन्ने जालो तो. एक दुर्दशा जाल्या सारकी. हिंग लोकांनी टॉयलेटां मुतपा पासून जागा ना. फोंड्या मार्केटात 3 दुकानांक उजो लागपाची घडणूक घडली. आयतारा राती हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. फोंडेच्या उजो पालोवपीदारान उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळ्ळां. बारांक सुमार ठोकर आवाज येता म्हणून हांव नडोन आनी हांव वयर येयलो जाल्यार पळय जाल्यार हांगासर उजो पेटला. उजो पेटला म्हणटा काडटलो कांयच चान्स ना न्ही. नाल्ल आशिल्ले म्हगेले, अडसाणे आशिल्ले, सोनं आशिल्लें, खोबरेलाक बाटल्यो आशिल्ल्यो आनी देवा साहित्य आशिल्लें. अशें आशिल्लें लाखभर वर्सां आसा म्हगेलें. आतां ही आरमार गेली, ती आरमार गेली, लाखभर लॉस हय लाखभर लॉस आहे म्हगेलें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.